मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमच्या संवसारांत दोन तरेचे प्रभाव आमच्या जिवितांत येतात. कांय फावटी आमी बऱ्यो करण्यो करूंक प्रभावीत जाता आनी कांय फावटी आमी वायट वस्तू करूंक प्रभावीत जाता. आमचो संवसार दोनूय तरेचे मनशांनी भरलेलो आसा, बरे मनीस आनी वायट मनीस. सारकें आयच्या वपारींत सांगलां तशेंच बरें आनी वायट, गोव तशेंच नेर, पातकी मनीस आसात आनी भाग्यवंतूय मनीस आसात, आनी ते सगळे कडेन आसात. आमच्या संवसारांत, आमच्या समाजांत आनी आमच्या पवित्र सभेंतूय ते आमकां दिसून येतात. आनी देवाक जाय आमी ह्याच वातावरणांत जियेलेलीं, तेजूक जाय आमी ह्याच मनशां बरेर जियेलेलीं. ताका जाय आमी ह्या जियेतना हो अनुभव घेवंक, जें कितें बरें आनी वायट तें आमकां सोदून काडूंक, जें आमी सोद कितें तें कळोंक, जेजू आमकां ह्याच परिस्थितींत, ह्याच वातावरणांत रावंक, जिवंक शिकयता. देखूनच तो ह्या वपारींतल्यान म्हणटा, लूण ही सूर दोनूय बाराबोर वाडोवं दी. तेन्नाच आमकां कळटलें आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट कितें तें. देव मनशाच्या जिवितांत बरें तेंच वंपता आनी वाडयता, आनी जंय जंय बरें वंपता थंयच देंवचार आपलें बरें दिसता तसलेंच वायटूय रोयता. तो सगळें पळयता, आमचो देव सगळें पळयता. संवसारांत बरें आनी वायट जाता तें सगळेंच ताका दिसून येता. आमचे भाशेन आमी ताचे भाशेन जावंक जाय. तो एक शांत काळजाचो, शांत मनाचो, सगळेंच पळयता, बरें पळयता, वायटूय पळयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान तो आमकां सगल्यांक ताचेच भाशेन जावंक आपयता. कित्याक आमी पळयत जाल्यार आमचो सोमीय बी ह्याच वातावरणांत जियेल्लो. ताच्या काळार जायते जाण ताचे आज्ञा पाळटाले, ताचे गूण पाळटाले, ताचे फाटल्यान ताचो पाटलाव करताले. पूण ते दुसरे जाण आसात जे ताका मारूंक सोदताले, ताचो विद्वास करूंक सोदताले आमी पळयल्यार. आनी हे वायट करूंक चिंत्ताले ते मनशांचें तो पळयनासतना देवा बापाचें कार्य ताणें केन्नाच ना म्हणूंक ना, ताणें केन्नाच तें कार्य सोडून दिवंक ना. तो मुखार गेलो, देवाचेरूच आदारून देवाचे सर्गीचे राज परगटूंक तो मुखार गेलो. होच देवाचेर विस्वास, बापाचेर विस्वास दवरूंक आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां ही बरी खबर दिता. आमकां हेच मार्गार चलूंक तो आमकां आपयता. आयच्या वपारींत आमी आनीक एक आयकलां, गोरकाराचे वावराडी येवन दोनयाक म्हणटात, आमी वचून तें नेर न्होणूंक तुका जाय. जायते फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी असले परिस्थितींत पडटात. कितें वायट दिसत जाल्यार आमी रोखडींच तांचेर भोगराटां घालतात. म्हणजे कोणू वायट केलें जाल्यार ताका आमी रोखडोच एक टायटल दितात, तो बरो न्हय, तो चोर, तो नागोवणो. ताका आमी वाडोवंक सोयेक दिनात. पूण आयच्या ह्या वपारींतल्यान जेजू आमकां सांगूंक सोदता की ना, दोगांयकूय वाडोवंक दी. जे कोण वायट करता तांकांय तो जिवीत बदलूंक आनीक एक सोयेक दिता, जिवीत बदलूंक आनीक एक चान्स दिता. तेच परीन तो आमकांय जावंक आपयता. पूण आमी कितें करता, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांची नीट करूंक पयलीं सोदतात, दुसऱ्यांचे चुकी काडूंक आनी तांचेर न्याय घेवंक आमी आमच्या हातांत घेतात. पूण असलें हें न्याय घेवपाचें काम आमचें न्हय, पूण हें जावन आसा आमच्या देवा जेजू क्रिस्ताचें. तोच आनीक एक चान्स दिता, तोच आनीक एक सोयीक दिता. आनी हो सोयीक दिवनूय तर तो मनीस आपलें जीत बदलिना जाल्यार आपूण निमाण्या दिसा जेन्ना जेजू जेन्ना नीट करतलो तेन्ना तो तांकां नाकारतलो. देव आमकां ताचे भाशेन मोवाळ काळजाचो जावंक आपयता. बरें आनी वायट मनशांक देखून तो सोडिना, दोगांयकूय वाडोवंक, दोगांयकूय बदलूंक तो आपयता. आनी तेच भाशेन आमकांय जावंक तो ह्या शुभ वर्तमानांत आपयता.
जेजूची पाटलावदारां कशी आमी जियेता आनी आमकां दोन तरेची चतुराय आसूंक गरज हेंच आमकां आयचो शुभ वर्तमान दाखयता. पयले सुवातेर देव आमकां सदांच बरें तेंच करता, कित्याक तो आमचो देव मोगाळ आनी शांतकायेचो देव. तो आमकां वायट केन्नाच करूंक दिना आनी तो केन्नाच करिनाय बी. ह्या खातीर संवसारांत वायट आसा तें आमच्या जिवितांत भितर सरोना जावंक वो ह्या वायटाक आमी बली पडोना जावंक आमी चतूर रावंक गरज हेंच आयचो शुभ वर्तमान आमकां करूंक आपयता. दुसरे सुवातेर म्हणल्यार आमी देवाचो मोग शिपडायतली हातयारां आमच्या उतरांचेर आनी जिविताचेर वागणुकींतल्यान फकत आमी बरें तेंच करूंक गरज, कित्याक जें कितें तूं वोमताय तेंच तूं लुंवताय ही म्हणणी आसा. हेच विचार मनांत दवरून आमी देवाचो आदार मागुया. ह्याच मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाची कृपा मागुया. देवाच्याच मार्गार चलूंक जेजूचे भाशेन आमी भोगसणाची मनशां जावंक, जेजूचे भाशेन आमी दुसऱ्यांक समजूचें काळीज आमकां मेळोवंक, दुसऱ्यांक मानून घेवंक देवाचोच आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.